नमस्कार युवकार गोमंतक टीव्हीचे आज आम्ही खासा कार्यावळ घेऊन येतात. ह्या कार्यावळीन जे झेडपी इलेक्शनाची गोंयभरची तयारी चल्ल्या, खास करून जे एलायन्स जो ग्रँड ओपोजिशन एलायन्स गोवा हे नाव दिल्लें आनी खुबसो असो बोवाळ ह्या दिसांनी एलायन्साचे चलतात. खुबशे जे एलायन्सान जे पार्टी आसात RGP, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हेंचे मदीं खुबशी कोफुसांव आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार हेजो सगळ्यांचो नियाळ घेवपाक लागून आमचे बरोबर आसात गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सर, तशेंच अवीत सर जे चीफ रिपोर्टर आसात गोमंतकाचे. सो हेतून आमी एक बारीकशें डिस्कशन करूया आनी ह्या डिस्कशनान आमी जाणा जावन घेवया की हे एलायन्स एक्झॅक्टली पावलो खंय. जाल्यार सर सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां विचारता, आतां हे सगळे जो हो बोवाळ चलता, एलायन्साचेर बोवाळ चलता, काँग्रेसीन सगळ्यात पयलीं आपली लिस्ट काडलें आनी तेजे भायर मागीर RGP म्हणटा आमचे कडेन चिटींग जाली. आयज RGPन आपली लिस्ट काडले. सो तुमी सर हे सगळे कशें पळयतात? पळय, हांव 2-3 दीस जाले न्ही जे कितें घडामोडी घडटात ताजे कडेन एक बारीक नजरेन पळयत आसा. नंबर 1. नंबर 2, हांवें कांय लिडरां कडेन सतत संपर्कान आसा आनी ह्या जी पळय कितें चर्चा हांवें तांचे कडेन केली ही सगळीच छापूना. कारण कशें आमकां जें पळय इन्फॉर्मेशन मेळटा तें सारकें फिल्टर करूनच लोकां मदीं दिवत आसता. त्या नदरेन आमी दिलां. पूण भितरल्यान जें पळय कितें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा त्या प्रमाण की सगळे तिनूय पक्ष काँग्रेस, RG आनीक गोवा फॉरवर्ड तिगूय जाण युती संदर्भात सिरियस आहात. युती संदर्भात सिरियस कित्याक आसा तेंय तुका सांगता. इतल्या खातीर सिरियस आहात कारण लोकांचो दबाव आसा. विशेषतः गोंयच्या राजकीय परिस्थिती कडेन बारीक नियाळ करपी जे गोंयचे विचारवंत लेखक आसात, दुसरे अल्पसंख्याक समाज, कॅथलीक समाज खूब सिरियसली ह्या युती कडेन पळयता. आनी लोकसभा वेंचणुकेन तर जेन्ना तुमी पळयलां आसता, लोकसभा वेंचणुकेन एलायन्स जालो आनी थंय एलायन्स पार्टनरांनी काँग्रेसी परस चड बरें काम केलें. विशेषतः दक्षिण गोंयान भितर BJPचो बलाढ्य कॅन्डिडेट आसतनाय एक नवो कॅन्डिडेट काम करता आनीक तो सगळे कडेन पावलो ना दक्षिण गोंयान. पूण आम आदमी पार्टीन आपल्या परीन खूब बरें काम केलें. गोवा फॉरवर्डान वेगवेगळे प्रेशर आसतनाय बरें काम केलें. सो ह्या सगळ्या युतीचो परिणाम म्हळ्यार एक बलाढ्य उमेदवाराक काँग्रेसीन उडयलो आनी तो उमेदवार जिखून येवनूय बी पार्लमेंटान बरें काम करता. हें जें पळय कितें दृश्य किंवा हे जी पळय कितें घटना लोकां मुखार गेली न्ही, सो लोकांचो आतां दबाव वाडटा ते अशें की ऑपोजिशन कोणूय येयात, ही जी पळय कितें काँग्रेस आसा ते सत्तरच येवपाक अशें न्ही, पूण ऑपोजिशन गोंयान भितर स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा आनी तुमी बरे कॅन्डिडेट घालात, तांकां जिखून हाडात. हो प्रेशर फक्त काँग्रेसीचेर आसा असो न्ही. म्हजे कोतान RG अजून पर्यंत हाजे कडेन युती ना, ताजे कडेन युती ना, हाजे कडेन उलोवचें ना, ताजे कडेन उलोवचें, ह्या भ्रमान आशिल्ली. पूण ती भ्रमान आशिल्ली इतल्या खातीर कारण ताचे फाटल्यान एक फोर्स आहा अशें तांकां दिसतालें. ते आतां नरम भुमिका घेतात. ती आतां वर्सभर जालें ते तांची पयली भुमिका आहा ती नरम इतल्या खातीर कारण तांचो पळय फाटीराखो वर्ग आहा न्ही, विशेषतः कॅथलीक वर्ग तांचेर प्रचंड दबाव वाडीत आहा की ना तुमी एकोडे वचपाक जायना, तुमी युती करची पडटली. आयज सर सकाळी जेन्ना RGन आपली लिस्ट आउट केले त्या लिस्टान आमी पळयतात खुबशे अशे काँग्रेसीचे जागे, म्हणजे खास करून सांताक्रूज सारको ज्या जाग्यार ऑलरेडी ZP आसा काँग्रेसीचो, तसोच अंजुना हे काँग्रेसीन आपल्या कडेन मागलेले. आनी तशेंच शिरोड्या गोवा फॉरवर्डाचो जो प्रचार जो आसा तो नेटान चलता. पूण थंय आयज RGन आपले जे लिस्ट आसा तितून कॅन्डिडेट घातलेले आसात. सो हेच तुमी कशें पळयतात? न्ही, परत आमी तेच म्हणटात. कशें आसा की तांचे भितरल्यान न्ही कांय समजोतो जाल्यात. हांव जेन्ना तांचे कडेन उलयलो तांणी आपसान कांय गजाली ठरयल्ल्यो त्यो भायर काडून नाशिल्ल्यो. दुसरें, युती जावचें म्हणून तांचे भितरले मेंबरी भितरल्यान वावुरताले. आतां जेन्ना सांताक्रूजचो विशय आयलो भितरल्यान काँग्रेसी कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा अशें की तो जागो खंय ऑलरेडी ते हाका दिवपाक सोदतात, RGक दिवपाक सोदतात आनी तशी खंय तयारी जाल्ली. ताका लागून RGन तशे व्हडले क्रांतिकारी निर्णय घेवन काँग्रेसीची युती तोडपाचे नदरेन हे सगळें केले तशें न्ही. भितरल्यान एक सर्वसाधारण युतीचो एक चर्चा जाल्ली आनी ते खंय अशे तरेचे हे सीट दिल्ले. आनी जर कांय कडेन अशें आतां पळय युती जाली तरी ही वयले वयर तांचे भितर हे तिनूय पक्षा भितर तशी भितरल्यान समजिकाय ना. तांचे भितर थोडे कन्फ्युजन आहा, थोडो गोंधळ आसा, थोडे एकमेका बद्दल रागय आसा. सो कांय कडेन एकमेका विरुद्ध ते घालतले बी. आनी अमित पाटकर म्हाका सांगतालो 2 दीस पयलीं आमी कांय कडेन भितरत्वाची लढाई करतले म्हणून. कळ्ळें तुका? सो त्या नदरेन जर विचार केलो जाल्यार अशें 1-2 कडेन जावंक शकता, शिरोड्याय जावंक शकता. पूण तांणी खंय सांताक्रूज हो जागो RGक दिवपाचो ठरयला एक. आनी दुसरो
हे तीन पळय तांचे म्हत्वाचे लिडर आहात. एक अमित पाटकर आसा ऑपोजिशन लिडर म्हणून युरी, आनी एल्टन काँग्रेसी भितरलो सामको क्रियाशील नजरेन युती जावची म्हणून प्रयत्न करता. आनी एल्टनान खंय फाटले 2-3 दीस काल तर ताणें सरळ स्टेटमेंट केला. ताजो काय एक तर स्टेटमेंटार अमित पाटकराक दुखोवपी आसा. सो म्हजे कोतान काँग्रेसीन भितर हें जें पळय कितें चल्लां न्ही, एक संघर्श म्हणना ताका, पण काँग्रेसीन भितर एक वेगवान अशी एक्टिविटी चालू आसा युती खातीर. युती जावची कारण तांकां सगळ्यांक दिसता बीजेपीक शह दिवपाची गरज आसा आनी ताका लागून एल्टन हातून फुडाकार घेता. एल्टन वायटपण घेवन उबो रावपाक सोदता अशें म्हाका तरी आयचें चित्र दिसता. अमित सर, तुमी हें सगळें जें कितें घडटा तितून तुमी फिल्डारूय आसतात, तुमकां सगळें खबरूय आसा. सो आतां हें एलायन्साचें हें सगळें गणीत खंय पावलो कशें दिसता तुमकां? कितें आसता खबर आहा, खंयचोय राजकीय पक्ष जो वावरता तेणे आपलें अस्तित्व राखपा खातीर प्रयत्न हे करपाकूच जाय. म्हणजे आतां काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी तिनूय एकठांय जेन्ना येता तेन्ना आमकां जाय अशें म्हणना जाल्यार तांकां जागे मेळचे ना. नाल्यार कितें जातलें, हांव सगळ्यांत फाटीं परत व्हरता. बीजेपी जेन्ना गोंयांत येयल्ली तेन्ना MG एक व्हडलो पक्ष आशिल्लो आनी बीजेपी तेंची बोट धरून हांगा आयली. आज आमी कितें पळयता, 2-3 मतदारसंघां पुरती MG उरली आनी बीजेपी वाडली. तेंच्या नेत्यांनी आपलें अस्तित्व दाखोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करूं ना इतल्या वर्सांनी. म्हणून 50तले 3 जागे ओगी बसता. तशें जातलें. तेका लागून कितें आरजीन जें आयज कितें केलें, हे आमचे कडेन पूण कॅन्डिडेट आसा हें दाखोवपा जाय न्ही. नाल्यार तुमी 10 मागले आनी तुमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा काय म्हणून काँग्रेस विचारूं शकता, हय पळय आमचे कडेन इतले कॅन्डिडेट आहा, आमी डिक्लेअर करूं शकता. कळ्ळें न्ही, हें करचेंच पडटा आनी स्ट्रॅटेजिकल आसा. दुसरी गजाल आमी एक पळोवपाक जाय की तेलंगणान जी विधानसभेची इलेक्शन जाल्ली ताच्या पयलीं 2.5 वर्स माणिकराव ठाकरे हो थंयचो इन्चार्ज आशिल्लो आनी नॅशनल मिडियानूय तेची तितली दखल घेवना इलेक्शन जाय मेरेन. जेन्ना काँग्रेसीन थंय राज्य स्थापन केलें तेन्ना माणिकराव ठाकरेन हें जें बेरजेचें राजकारण केल्लें, अनेक घटक काँग्रेसीक तेणी 2.5 वर्सान जोडीत जो तेणी एक व्हडलो काँग्रेसीचो थंयसर डोलारो उबो केलो. म्हाका दिसता की 2027 सालाच्या विधानसभे कडेन माणिकराव ठाकरे पळयना, तेच्या फुडल्या इलेक्शना कडेन पळयता. तो सगळ्यांक लागीं करता आनी माणिकराव ठाकरे हो फॅक्टर जो आसा न्ही, हो कोणी अंडर एस्टिमेट तेचे मेरेन ताका दवरपाक जाय. अर्थात ताका जर समजा प्रभारी म्हणून काडलो जाल्यार फुडें कितें जावचें ना. पूण काँग्रेसीन सारके पद्दतशीरपणे ताका एक अंजली निंबाळकर ती खानापूरची लागींची आहा आनी तिचे कडेन ती पावरफूल मनीस, तिचो गो पासून एडिशनल DGP कर्नाटकान आसा, कर्नाटकान काँग्रेसचें सरकार आसा. म्हणजे थंयच्यान सुद्दां कर्नाटकांतल्या काँग्रेसीची मदत ह्या काँग्रेसीक मेळपाची अशी एक वेवस्था हायकमांडान केली आसूं शकता. कारण काँग्रेसीन ह्या सगळ्यांक आज एल्टनान जें वाक्य उलयलें, सरांनी त्याचो उल्लेख केल्लो की कांय जाग्याचेर त्याग करचो पडटा तेन्ना आनी लॉंग टर्म आमी विचार करून आमी फुडें वचपाक जाय. हेका खूब म्हत्व आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमकां कोणी ही जागो दिवंक ना, तो जागो दिवंक ना म्हणून आमी पयस रावपाना. असेंब्ली इलेक्शनाचे विचार करून आमी एकठांय रावपाक जाय. कित्या खातीर आतां जालां तें तर आपान एक नवो डाव उडयला गोंयांत. आपान खूब सिरियसली पॉलिटिक्स करपाक गोंयांत सुरू केला. तांकां अशें दिसता, तांचें अशें म्हणणें आसा किंवा तांकां अशें पॉलिटिकली दिसता की काँग्रेस आतां फाटीं सरतली आनी तेंचो जागो आमी घेतले. तेका लागून काँग्रेसीक आपलो जागो टिकोवपा खातीर ह्या 2 पार्टनरांची गरज आसा. हो एक एंगल ह्या सगळ्या फाटल्यान आसा. तेका लागून आमी जरी कितले अशें एनालिसीस केलें न्ही, कित्याक आजून उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक खूब तेंप आसा. तेचे मेरेन एडजस्टमेंट करून आमी हो लडयता, तुमी तो लडयता आनी सगळे जर विरोधक जर एकठांय आयले न्ही तर 2027 सालाची जी इलेक्शन सुद्दां आसा न्ही ते सुद्दां सत्ताधारी गटाक ते खूब कठीण करूं शकता. पण तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजिकली एकत्र येवपाक जाय. कितें जाता हातूंत भितर काँग्रेसीचे न्ही एक अंतर्गत गजाली आमी लक्षांत घेवपाक जाय की कितें आसा की काँग्रेस पार्टीन भितर न्ही खूब गोंदळ आसा. काँग्रेस लिडरशिपी खातीर काँग्रेसचो संघर्श अशे 3 मेंबर उरल्या लिडरशिपी खातीर इतलो संघर्श करतात. तांकां दिसतात 2027 ते सत्तेर आयले आनी आतां मुख्यमंत्री अशे तरेचे. पूण ते ताजे खातीर काम जे पळय कितें करपाक तें तांकां करन दिसना. सो अजुनूय काँग्रेसीन भितरलो एक गट अमित पाटकराक विरोध करता. सतत कितें तरी कारस्थाना अमित पाटकराच्या अगेन्स्ट चलता. अमित पाटकराक मुळे करपाचो प्रयत्न जाता. अमित पाटकर जे पळय पॉलिटिक्स आहा
ताका शह दिवपाचो म्हणजे प्रयत्न करता. रियासांनी खुबशे सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटा. एक्झॅक्टली. पूण इनफॅक्ट न्ही म्हजे म्हायती प्रमाण हायकमांडान सद्या अमित पाटकराच्या फाटल्यान रावपाचें थारायलां आनी अमित पाटकार जें कितें करता ताका ते सपोर्ट करतात. इनफॅक्ट जेन्ना युतीची ही चर्चा चलताली तेन्ना हायकमांडान सगळे अधिकार अमित पाटकारा कडेन दिले. अनिल पाटकाराक आमी नेमला, तो अध्यक्ष, तो स्थानीक, तो पळयता, तो बरे दिशेन चल्ला अशें म्हणून हायकमांड ताजे बरोबर रावल्या. पूण हातूंतल्यान जाता कितें की वेगवेगळे गट अमित शाह विरोध करता आशिल्ल्यान अमित पाटकाराक सो अमित चड जाले राजकारणांत. सो अमिताक मातश्यो आडखळी आयले आसपाक शकतात. पूण अमित त्यो कशे तरी करून अमितान ते आतां फुडें आपल्यालें जें पळय कितें अस्तित्व आहा न्ही ते इल्लें आनी खर करपाची गरज आहा. अमिता बद्दल जो पळय कितें एक कसो आहा लिडरशीप म्हणटा सामको कणखर आनी वेगवान आसता ते अजून कळ्ळें तुका. तो आपल्यालेंच अजून बसयत कसो काय म्हणून एक चर्चा ती चलिल्ली आसता. ते आतां ताणें मातशी आक्रमकता दाखोवपाची गरज आहा. सर पूण जेन्ना एलायन्स म्हणटा आमी हालींच बिहाराचें इलेक्शन पयलें, त्या बिहाराक सुद्दां अशें महागठबंधन जाल्लें तरी आसतना बीजेपीक खंय तरी थंयचे तितलो परिणाम जालो ना बीजेपीचेर. सो तशें गोंयान आतां कितें जालां, एलायन्स म्हणून सगळे पार्टी एक कडेन आसात पूण लोक तेंचे वांगडा आसतले काय ना हो प्रश्न सर तयार जाता. नाही हे पळय हांव तेंच म्हणटा न्ही की निमाणें कशें आहा की आमी सदांच पर्रेकरालें उदाहरण दितात. लोकांक उठोवपाचें काम राजकीय पक्षान करप, ते राजकीय पक्ष तातूंत फेलियर जाले. विशेषतः आतां पळय पुजा नायक प्रकरण जें पळय वर्सभर परत गाजता. पुजा नायकान नांवां घेतली, पोलीस सतत येवन राजकीय नेते आनी पोलीस एकठांय गळ्यान गळो घालून पत्रकार परिशद घेता की कोणच सापडो ना, कांयच प्रूफ ना, कोणच ना इनवॉल्व. परत तांकां सामकी ताकतीक जाल्या हें अनावन्स करपाची की पुजा नायकान जे नांवां घेतल्यां ते क्लीन म्हणून. पूण अशे वेळार विरोधी पक्षाचे फुडाऱ्यांनी लोकां भितर एक जागृती करपाक जाय. सगळे जग जाणा की सरकारी नोकऱ्यो वशिल्यान दितात, सरकारी नोकऱ्यो पयशे घेवन दितात. अशा परिस्थितीन लोकांचो जो पळय राग आसा तो वाडोवपाचें काम कोणें करप, तें वाडोवपाचें काम विरोधकांनी करप. विरोधकांनी रस्त्यार येवपाक जाय, विरोधकांनी आंदोलन करपाक जाय, चळवळ करपाक जाय, न्हिदील्ले घटक वेगवेगळे जे आहा तांकां एकठांय हाडून रस्त्यार उबे करप. हांगा विरोधी पक्ष फेल जाले. ताका लागून लोकां भितर एक दुबाव आसा हें कितें काय म्हणून कळ्ळें तुका. बीजेपी तरी एक संघ, हाजे भितर एकजूट ना. ज्या ताकदीन विधानसभेन परफॉर्मन्स करता तरी भायर करनात. त्या वेळार तांचो महिला फोर्स आशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो हे सगळे फेल्युअर विरोधी पक्षाचे दिसता. आतां जेन्ना इलेक्शन आयलां, फक्त हांव ह्या इलेक्शना कडेन पळयना, 1.5 वर्स भितर विधानसभा इलेक्शन जेन्ना जातलें तेन्ना लोकांक जागृत जर केलें जाल्यार तांची धाडगत आहा. फक्त इलेक्शन जालें, एकठांय आयले, परत सत्ता मेळोवपाचो प्रयत्न करप, सत्तेर येवन तुमी काम करतले हें कोणाक पडपाचें ना. विरोधी पक्षान बीजेपीन सत्तेच्या भायर आसतना काम केलां. सत्तेच्या भायर आसतना ताणें वेगवेगळी संघटना मारल्यात. सत्तेच्या भायर आसतना ताणें मोगोचे पळय जे कार्यकर्ते गांवांत विखरून पडिल्ले तांचे भितर एक नवी चेतना जाल्ली. तांचे मोगोचे कार्यकर्त्याची पळय दुसरी पिढी आहा तांकां बीजेपीन भितर घेतल्यात. सो बीजेपी संघटना विरोधान आसूं किंवा सत्तेर आसूं सतत क्रियाशील रावता, जी काँग्रेस किंवा बाकीच्या पक्षा बद्दल दिसना. इन्क्लुडींग आरजी आमकां फाटल्या इलेक्शनाक खूब एक्टीव दिसताली. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंट तांचे तरुण कार्यकर्ते दिसताले एक्टीव, आंदोलक, एग्रेसीव. तेय बी तांचे भितर एक विस्कळीतपण आमकां दिसची पडटा. सो विरोधी पक्षात जो पळय कितें सरकारची उणीव, सरकारचो भ्रश्टाचार, सरकारचो गैरवेव्हार, सरकारची नाकर्तेपणां हें लोकां मुखार हाडपाची जी पळय कितें विरोधी पक्षाची ताकद जाय आशिल्ली ती कमी पडटा. ताका लागून लोक जर फाल्यां बीजेपी बरोबर वोटिंगाक गेले ते लोक तांकां बुद्ध शिकयतले. सो म्हणून विरोधी पक्षांनी जे पळय कितें काम करपाक जाय न्ही तें काम तांणी करचें पडटलें आनी नेटान करचें पडटलें. लोकांची जागृती, राजकीय जागृती करप इलेक्शनाचेच पुरती न्ही, सतत 5 वर्सां करप हें प्रत्येक राजकीय पक्ष म्हणून त्यो जिते आसा म्हणून तांचो लक्षण तें. अवित सर, हे जाले एलायन्साचे भाग, पूण जी आम आदमी पार्टी आसा ती एकला चलो ह्या भुमिकेन ह्या इलेक्शनाक आसा आनी ते फुडें सुद्दां 27 कितें करतले, इंडिपेंडंट वयतले काय एलायन्स करतले तेवूय अजून सारकें अशें डिसायड जावना तेंचे. सो ह्या पार्टीचेर तुमी कशें पळयतात? आता सरान जशें सांगलें न्ही की MGच्या सेकंड जनरेशनाचे जे कार्यकर्ते आसले ते बीजेपीन हायजॅक केले, बीजेपीन गेले. घडये काँग्रेसचे जे लोक आसा ते आम आदमी पक्ष तेंचे कडेन दुळो दवरूं शकता, आपल्या कडेन तांकां ओडूं शकता. आता जिल्हा पंचायत इलेक्शनान काँग्रेसीचो जो परफॉर्मन्स आसा ताचेर 2027 तांचे कडेन कोण रावतले कोण ना हे बरेंच ठरतले. कित्याक आमी पळयलें जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाक तेंचे कडेन काँग्रेसी कडेन 27% वोट आशिल्ली
मागीर जाल्ले विधानसभा इलेक्शनान तृणमूल काँग्रेस आयली तरी काँग्रेसीची 25% वोट आशिल्ली, म्हणजे त्यांची वोट शेअर देऊना जे लोक त्यांच्या वांगडा आसा. लोकसभेत जाल्यार आमी पळयले की ख्रिस्ती बहुल जे लोक मतदारसंघ असले ते बीजेपीक मतां पडूंक ना. दुसरो एक फॅक्टर आता एक नवीन तयार जाला, ताचेर खूब तशें कोण लक्ष दिनात. साधारणतः 3.5% मुस्लीम आशिल्ले पयलीं, तांचें प्रमाण आतां 7 ते 8% मेरेन पावला. ओके. आणि सध्या कितें जालां खबर आहा, ह्या जात्रांनी तांकां दुकान लावन दिवं नाका, हे करता तांकां हे करूं नाका. म्हणजे जे हिंदूवादी जे संघटना, पॉलिटिकल पार्टी म्हणना हिंदुत्वादी संघटना पळय, ते कलेक्टराक निवेदन दिता, डेप्टी कलेक्टराक निवेदन दिता. तेका लागून ते संघटीत समजा जाले आणि ख्रिश्चन आणि मुस्लीम हांची जर युती जर जाली कळ्ळी न्ही, जाल्यार पॉलिटिकली ते रुलींग डिस्पेन्शनाक मातशें म्हारग पडटले. न्ही पूण हांगा न्ही तुवें तो प्रश्न विचारिल्लो ताका सरळ जाप दिवपाचें म्हळ्यार केजरीवालान एक मोठी चूक केली. केजरीवालान दिल्लीच्यान हांगा येवन आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेनासतना खरें म्हळ्यार ताणें जर हांगा अमित पालेकाराक जर विचारिल्लें की बाबा युती करपाची काय ना, अमित 100% तो युतीच्या अर्दान जाप दिवपाचो. पूण ताका विचारनासतना 50 जागा आमी लडयतलो म्हणून ताणें घोशणा पयली केली. ताका लागून विरोधी पक्षाची पयली कितें एकवटाच्यो डायरेक्ट न्ही इनडायरेक्ट पयली चर्चा चलताली, ताका शक बसलो. आनी आतां अमित पालेकाराक ती भुमिका घेवचीच पडली. पूण जर तूं जर विचारशी ती केजरीवालाची मिस्टेक आशिल्ली आनी दिल्लीचें पळय जें राजकारण आहा ताजो तो पळय राग आहा आमकां उडयल्ले ते बीजेपीचेर राग काडप न्ही ताणें, तो काँग्रेसीचेर काडटा कळ्ळें तुका. आनी तो गोंयांत येवन ते काँग्रेसीचेर हें दिवंक सोदता. दुसरी गजाल एक आसा, तो चांचपणी करता कशें 1.5 वर्सां भितर विधानसभा इलेक्शन जावपाचें आहा. सो ताजे पयलीं ह्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकेन भितर वातावरण कितें आसा, मूड कितें आसा लोकांचो, तो चांचपणी करता. म्हणून ताणें म्हाका दिसता इंडिपेंडंटली वचपाचो निर्णय घेतला. पूण इंडिपेंडंट इलेक्शन लडप तांची खरी ताकद आसा काय कितें, तांचे कडेन जे पळय उमेदवार आहात ते बाबा रावतले काय कितें. कशें जालें, आपान जिखून हाडले विधानसभेत ते बीजेपी बरोबर गेले नात. हाजो अर्थ आतांय बी जे जिखून येतले वचपानाशिल्ली न्ही, कारण आतां तांणी ज्या पद्दतीन उमेदवार जिखून काडल्यात, उमेदवार जे पळय निवडून काडल्यात, तांचे तसो बॅकग्रावंड आम आदमी पार्टीक खबर ना. सो ते फाल्यां जिखून येवन कितें करतले, जिखून येतले काय कितें, कार्यकर्ते इतले आसा काय कितें, हातूंत भितर आम आदमी पार्टीचो जे कितें उणिवा आहा त्यो लोकां मुखार येवपाची शक्यता. आणि फाटल्या दिसांनी पयले झेडपीक अलायन्स जायना म्हणून खुबशे तेंचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले ते सुद्दां भायर सरले आनी अलायन्स जाता थंय गेले. सो तशेंच विधानसभेच्या वेळार जावं शकता. एक्झॅक्टली. सो अस्वस्थपणा निमाणें कशें आसा, आपल्या कार्यकर्त्याक 2 गजाली आहा. बीजेपी आपल्या कार्यकर्त्याक न्ही सतत एक कार्यक्रम दितात, तांकां सामकें सतत इलेक्शन जालें म्हणून उबी रावनात, बिजी दवरतात. आम आदमी पार्टीची टॅक्टीक तीच आहा. ते सतत आपल्या कार्यकर्त्यांक प्रोग्राम दितात, हेल्थ कॅम्प्स घेतात, कॉन्स्टिट्युएन्सीनी व्हरतात. सो ही जी पळय कितें टॅक्नीक आसा ती टॅक्नीक बरी, ती सारकी बीजेपी कडल्यान ताणें घेतिल्ली आहा. पूण आतां जिल्हा पंचायत वेंचणुकेन एकला चलो रे वचा म्हणप आनीक 50 जागे लडोवप, थंय त्याचे बद्दल उमेदवार आपल्या कडेन कितले आसात, कार्यकर्ते कशे आसात, कशे तरेन यंत्रणा ते उबारतले आनी पॉलिटिकली खंयचे खंयचे मुद्दे उपस्थित करतले, हे हाजो व्हडलो अभ्यास ताणें केल्लो असो दिसत नाच. पूण ते कितें तरी इम्पॅक्ट करतले काय ना हे ह्या इलेक्शनात तांकां दिसतलें. आनी घडये हाजे कडल्यान एक धडो शिकून ते विधानसभे संदर्भातली व्यूहरचना तयार करत अशे तरेची हें आसा. पूण आज तरी तांचें पावल मातशें चुकलां अशें एक राजकीय विश्लेषण म्हाका दिसता आयच्या घडये. सर आनी एक असो प्रश्न येता, फाटले समज आमी झेडपी इलेक्शनां पळयलीं जाल्यार ह्या झेडपी इलेक्शनांनी चडशे मतदार जे आसात ते भायर सरोनात. चडशे मतदारसंघान पळयले आमी 45 ते 50% वोटींग जाल्ली फाटल्या इलेक्शनाक आनीक झेडपीक लोक लायटली घेतात. पूण जे बीजेपीचे जे वोट बँक आसा, बीजेपीचे जे वोटर्स आसा ते भायर सरतात. पूण ओपोजिशन समज अलायन्स सुद्दां जालो जाल्यार ओपोजिशन जे वोटर्स आसा ते भायर सरपाक खातीर हे ओपोजिशन पार्टी आसात त्यो खंय तरी फाटी पडटल्यो काय ते करतले. न्ही हांव तुका म्हणलें इलेक्शन आयलें, तिकेटी दिल्यो आनी इलेक्शना मुखार सभा भाशणां केलीं म्हणून लोक येवचे नात. पण लोक पारखितात. ह्या पयली गजाल जिल्हा पंचायत इतल्यो 50 जागे आहात, ज्या पद्दतीन तांकां फंक्शनींग करतात ते फंक्शनींग बरें न्ही. ह्या जिल्हा पंचायतीक कसलेच तरेचे अधिकार गोवा विधानसभेन दिवंक ना. सरकार तांकां अनुदान सारकें दिना. सरकार तांचे कडेन जे म्हत्वाचे विशय तांचे कडेन सोंपोवपाक जाय आशिल्ले, हेल्थ गांवगिरे सगळे हेल्थ कॅम्प तांचे कडेन दिवपाची गरज आशिल्ली. जितले म्हणून गांवगिरे प्रोजेक्ट आहात
एज्युकेशना संदर्भात किंवा पायाभूत सोयी निर्माण करप सगळे तांचे कडेन दिवपाची गरज आशिल्ली. सरकार तांचे कडेन दिना कारण आमदार प्रभावी जाल्यात. आमदार तांचे कडेन दिवपाक सोदना. सो हें जे पळय कितें घुसपटा न्ही ताका लागून गोंयच्या जिल्हा पंचायतीक अस्तित्व आसा काय ना अशे तरेचो प्रश्न लोक करतात आनी ताका लागून एक उदासीनता लोकां मदीं आसा. पूण हांव तुका सांगलां ही विधानसभेची पयलींची एक सेमी फायनल अशें जर विरोधी पक्षान ठरयलें तर लोकां मदीं जागृताय घेवन एक वातावरण तयार करपाची गरज आसा. आनी आमी कांय पळयतात कांय रिजनल पार्टीनी ज्यो पळय गांवागिऱ्या वाठारांनी पळय ज्यो सभा घेतल्यात ताका भरपूर उपस्थिती आमकां दिश्टी पडटा. पयल्याच खेपे अशें दिसता की मुखार 500-600 लोक बसल्यात आनी ते सादे अशें हाडून दवरिल्ले नात. ह्या लोकां भितर एक प्रतिक्रिया, ह्या लोकां भितर एक उत्साह आनी एक चैतन्य आमकां दिसता. हें चैतन्य पळय जें आसा हें निर्माण करप हें विरोधी पक्षाचें काम. ते चैतन्य जर ते निर्माण करून जर बरे तरेन लोकांक जमवूं शकले, तांचे भितर एक जागृती निर्माण करपाक शकलो न्ही जाल्यार लोक भायर येतलो. फाटल्या दिसांनी आमी पयलें काणकोण विजय सरदेसायाची रॅली हाडयली, पुलीस थंय पावले जाल्यार ते पुलिसांक हुशी घालपाक थंय लोक आशिल्ले. सो हेंवूय थंय दिश्टी पडलें. म्हटल्यार लोकां मदीं सुद्दां एक ते ओपोजिशन म्हणून आमी भायर सरतले अशें ह्या दिसांनी ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तशेंच रोहित सर म्हाका तुमी सांगात की हे जे मतदार आसा ओपोजिशन म्हणटे ते ह्या हितून भायर सरपाक विरोधकांनी आनी कितें प्रयत्न करपाक जाय? मेन म्हणजे कितें खबर जिल्हा पंचायत इलेक्शन सडनली डिक्लेअर जावना. डिसेंबरान इलेक्शन जातले हे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक खबर आशिल्लें. पॉलिटिकल पार्टी जो चलयता, जो पॉलिटिक्सान आहा तेका इलेक्शन केन्ना आसता हे सांगपाची गरज ना. फाटल्या वर्सभरान खंयच्या पार्टीन सिरियसली कितें जिल्हा पंचायतीचेर काम केलां काय कितें कोणेच कांय करूं ना. म्हणजे डिसेंबरान बाबा इलेक्शन आसा, म्हजो कॅन्डिडेट हो आसतलो, हांव हे मुद्दे घेवन लोकां कडेन वयतलो. आतां इलेक्शन जेन्ना नोटिफिकेशन आयले तशे सगळे जाण नाचपाक लागले. तशा पद्दतीन कांयच जायना न्ही. एक वर्सभर तूं सगळी तयारी करीत 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 जर जेन्ना वयता तेन्ना लोकांकय खबर आसता की हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, हो आरजीचो कॅन्डिडेट, हो आपाचो कॅन्डिडेट, हो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट लोकांक कळटा न्ही. बीजेपीचे कशें आसा, बीजेपीचे सातत्यान मिटींग स्टार्ट आसता. मंडळ लेवलाचेर घेता ते बूथ लेवलाचेर घेता. तेका लागून तांकां संभाव्य 2-3 मनीस खबर आसता की हे जिल्हा पंचायतीक आसतले, हो विधानसभेक आसतलो. हांव तुका सरप्रायझिंगली सांगता की 2000 आतां म्हणजे खूब जे आयकतात की जे प्रेक्षक पळयतात तांकां धाडसी विधान दिसतलें. 2027 सुद्दां आसा पळय आमदार अनेकांची तिकीट बीजेपी कापतली. बीजेपीन खूब तशी तयारी केल्या. कित्याक खातीर जिल्हा पंचायतीचे त्याचे जे कॅन्डिडेट जर पळयले न्हू आमदारांनी सुचयले कितलेशेच कॅन्डिडेट तेंच्यांनी न्हयकारले आपले दिल्यात. म्हणजे तेंच्यांनी आतां जे राजकारणान म्हणटा न्ही भाकरी करपूंक पावना जाल्यार ती परतपाक जाय तशें तेंच्यांनी संघटनात्मक बदल करपाक बीजेपीन स्टार्ट केल्या. आतां ते रिजल्ट कितें येता तो खबर ना. रिजल्ट पळोवचो कित्याक खातीर आमदारांक ते निवडून हाडचोच पडटलो न्ही बीजेपीन दिलो म्हणजे. आनी बीजेपीन दितगीर बी एक गजाल आमी पेपरांनी वाचली ती अशी की कांय जाण आमी राजिनामा दितले, पक्ष सोडून वतले म्हणून धमकी दिली. दामून खंय तांकां सरळ सांगून तुमकां राजिनामा पळयला दिया म्हणून. सो बीजेपी अशे तरेन संघटनात्मक काम करता. ताणें संघटनेंतल्यान जे काम करपी तांकां तिकेट दिल्यात आनी तांकां जिखून हाडटा आनी ते वायटपणी घेवपाक तयार आहात. हो एक सकारात्मक बदल बीजेपीन दिसता. आनी ती संघटना म्हणून काम करता आशिल्ल्यान न्ही सरकार आसात तांचे पूण संघटनाय त्यांची तितलीच ताकदवान असता, तितलीच बलशाली असता. जिल्हा पंचायत आता एक 8-10 दिसाचेर 20 तारखेक इलेक्शन आसा ते सोड कोण जिखतलो कोण हारतलो. विरोधक जर खूप सिरियस आसा जाल्यार 40 मतदारसंघ आसा. 40 मतदारसंघ हेचे विधानसभेचे. आमी हे 10 लढटा, तुम्ही 10 लढा, आमी तेतून इंटरफेअर करना, आमी तुमकां हेल्प करता. अशें जर तेंच्यांनी 30 सरी मतदारसंघ घेवन जरी काम केलें तरी म्हाका दिसता एक व्हडली शक्ती लोकूय तेंच्या फाटल्यान उबे करतले. आतां कितें जालां 2027च्या फेब्रुवारीन इलेक्शन जेन्ना जातले हे खंय तरी नोव्हेंबर-डिसेंबरान स्टार्ट करता. आनी एक न्ही गजाल जी आतां खुबश्यो म्हणजे आम आदमी पार्टी करता, बीजेपी पयलींच्यान करता ती कितें जाणा प्रत्यक्ष विधानसभेच्या मतदारसंघांनी कितें वातावरण आसा, लोकांक कितें जाय, खंयचे मुद्दे म्हत्वाचे दिसता, सरकारी बद्दलची तांच्या मनांतली प्रतिमा कितें हो अभ्यास करून थंय मागीर दुसऱ्या टप्प्यान थंय कोण पॉप्युलर आसा ती 4-5 नांवां दिवन लोकांक खंयचो मनीस आवडटा, लोकांक कसलो तरेचो आपलो प्रतिनिधी जाय
हाजेच सर्वेक्षण ही आता नवी एक राजकीय नीती तयार जाल्या की तुम्ही वयल्यान पयलीं उमेदवार लागताले कोण पावरफूल आहा नेत्यांक लागया ताका तिकेट दिवप आतां तशें उरूं ना आतां चीफ मिनिस्टराक सुद्दां दिसता की हाका तिकेट दिवची पूण ताका तिकेट मेळटली अशें नासता कोण जिखून येतलो कोणाची प्रतिमा लोकां मदीं बरी आहा कोण प्रत्यक्ष काम करता कोणाक बरे तरेन काम केल्यार चड लोक लागीं येवंक शकतले पक्षाच्या परीघ पक्षाचो पळय जे कितें चौकट ताचे भायर कोण लोक ताका मतदान करतले अशे तरेचो एक अभ्यास आसता तो अभ्यास राजकीय अभ्यास तोय आतां काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी ह्या पक्षांनी करपाची गरज आहा कारण ती आतां गरज निर्माण जाल्या ती एक गरज आसता हय सो आमचो वेळ आयज हांगाच सोंपता आनी जे झेडपी इलेक्शनाचे जे अशें डिस्कशन आसा ते हेजे मुखार आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले आनी जी खंयचे खंयचे पक्षाची कितें कितें परिस्थिती आसा ती आमी तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले राजू सर तशेंच अवीत सर ह्या कार्यावळीन येयले म्हणून तुमकां दोगांकूय सर देव बरें करूं तशेंच ही जी कार्यावळ आसा ती हांगाच सोंपयता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही